अवकाळी आयिल्ल्या पावसान नासनोडच्या शेतकारांनी रोयिल्ल्या वांयग्यांचो इबाड केलो. फाव तितले पीक जाले ना म्हूण नासनोडच्या फार्मर्स क्लबाचो अध्यक्ष उलयलो. तर आमी एक ट्रायल बेजीस म्हणून 1000 स्क्वेअर मिटराचो आमी फावट वांयग्याचो प्लॉट तयार केलो. जुनाचो फर्स्ट वीक मेरेन आमकां बरी वांयगी मेळपाची आसली. म्हणजे म्हाका दिसता साधारण एक फावटीक आमकां 150 ते 200 किलो वांयगी काडपाची इतलें आसलें. हे आतां 2-3 आमचे थोडे जे पिड्ड्यार जाल्ले आसा तेतून कमीत कमी आमकां म्हाका दिसता कमीत 20-25 हजार लुकसाण जाल्ले आसा. नाला बिला सगळे आमचे जे उरल्या मेन जे आमच्या तळ्याकसून कनेक्ट जाता पॉइंग ते सुद्दां लास्ट इयरूय आमचे उरलेले अशेंच पावसाक लागून आनी हे फावटूय सेम प्रॉब्लेम जालो. आणि पावसाक लागून हे फावटी आतां शेताचे आमी हे फावट तर चिंतलेले की शेतां बितां खूब प्रमाणान चालू करपाची जी पडींग आसा ती. पूण म्हाका दिसता खंय तरी हे आतां उदीक चगपाक लागून करूंक मेळटलें काय कितें तें आमकां आतां कांय सजवाना. तेन्ना म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान हेचेर खंय तरी विचार करचो. प्रुडंटा खातीर श्याम फडते.